आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. मतदाता जंक्शन आयचो वाटो EVM व्हीव्हीपॅट पार्ट 1. आमकां विश्वातल्या सगळ्यात व्हड लोकशायेच्या रुपान वळखतात. हे आमचे व्हड सौभाग्य. भारताच्या पावन धर्तरेचेर जल्म घेवन आमी तिका आनीकय समृद्ध करपाक आपले योगदान दितात. ही अभिमानाची गजाल. ज्या देशान आमकां स्वतंत्रताय, समानता आनी बरी जीण जगपाक मूल्यवान अधिकार दिल्यात, ताचे प्रती प्रामाणीकपणान आपले कर्तव्य पुराय करप होच आमचो धर्मूय बी आनी आमच्या देश प्रेमाचे मर्मूय बी. हय, आमी म्हणपाक शकता की देश आनी समाजाच्या सेवे खातीर कर्तव्याच्या वाटेर सदांकाळ चलप होच जैताचो मंत्र जावन आसा. तुम्ही चिंतात आसतले, हालींच ज्या कर्तव्य पथाचें उद्घाटन जालां आमी तेचे बद्दल उलयतात म्हणून. खरें तर आमी ताच्याय फुडली गजाल उलयतात. कर्तव्य पथार वचून तुमकां जितलें बरें दिसतलें ताच्या परसी बरो अनुभव तुमकां तेन्ना जातलो जेन्ना तुमी आपापल्या घरा कडल्यान चलून पोलिंग बुथा मेरेन वतले आनी EVMाचेर आपल्या आवडीच्या उमेदवाराच्या कुशीचो बटन दामून लोकशायेक फुडें व्हरतले. आयज आमचे भारत आनी भारती खूपच बरी आनी रोचक माहिती घेवन आमच्या मदीं आयलात. तर येयात आयकुया आयची काणी हांच्याच उतरांनी. अरे भारत, काय बरो पेटी वाजयता मरे तूं. हय भारती, म्हाका फावल्या वेळान पेटी वाजोवंक आवडटा. तुजी पेटी आयकून मरे म्हाका EVM म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनाची याद जाली. जितली तुका पेटी वाजोवपाक आवडटा न्हय तितलोच म्हाका EVMा वयलो बटन दाबूंक आवडटा. EVMाक लागून आतां वोट घालपाक कितलें सोंपें जालां. हय, बरोबर तुजें. वोट घालपाकूच न्हय, आतां तर वेंचणुकेचो निकाल येवपाकूय वाट पळोवची पडना. EVMाक लागून आमचे वेंचणुकेची प्रक्रिया फक्त सोंपीच न्हय जाल्यार पयलीं परस चड भरवशाची जाल्या. जाणा, हे फावट हांव वोट घालपाक गेल्लें तेन्ना हांवें हेंय पळयलें की ज्या उमेदवाराक वोट दिला ताका मेळ्ळा तरी काय ना तें कुशीक मशीन दवरिल्लें. तातूंत एका स्लिपीत उमेदवाराचो क्रम, आंकडो, नांव आनी वेंचणूक चिन्ह दिसतालें. आतां हाचे बद्दल पुरायपणान आमचे इश्ट कल्पनाच सांगूंक शकतले. तशेंय बी नवी म्हायती ताजे कडेनूच मेळटा. कितें कल्पना? हय भारत भैया, हांव सांगता. त्या मशिनाक व्हीव्हीपॅट म्हणटात, म्हळ्यार वोटर व्हेरीफायेबल पेपर एडिटोरियल मशीन. बटन दामतकीत ह्या मशिनात एक स्लीप रोखडीच दिसता जी निश्चित करता की तुमचो वोट त्याच व्यक्तीक गेला जाका तुमी मत दिला. हाच्या उपरांत ह्यो स्लीप मशिनान सुरक्षीत सुवातेचेर एकठांय जायत रावता. वा कल्पना, मानले तुज्या गिन्यानाक. बरें भारती दिदी, आयज आमचे वेंचणूक काका नदरेक दिसनात. खंय गेल्यात? आगो काका आयल्यात. भायर खबरापत्र वाचतात ते. कितें तरी बरें वाचतातशें दिसता. चल तांकांय आपया, कितें तरी मजेशीर सांगतले ते. हय हय काका. ओ, मातशें आमचे कडेनय लक्ष दियात. आतां हांगा यात. आमी कितलो वेळ तुमच्या गिन्यानाच्या खजिन्यांतले मोती वेचपाक रावल्यात. आगो येता शाण्या. आगो भारती, हो खजिनो जो आमी आमच्या अनुभवांतल्यान पुंजायला तुमचे खातीरच तर आसा, आमच्या फुडले पिळगेचो. तर आयज हांव तुमकां एक बरी गजाल सांगतलो. सांगात न्ही काका. खबर आसा भुरग्यांनो, आमच्या देशांत इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन म्हळ्यारच EVMाचो वापर पयले फावट 1982 वर्सा केरळांत सुरू जाल्लो. ताजे उपरांत खुबशे ल्हान स्तरावयले यत्न जाले आनी मागीर 2000 वर्सा सावन सगळ्या लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकांनी EVM वापरतात. एका EVMान चडांत चड 384 उमेदवारांची नांवां घालपाक मेळटात. वा काका, आमकां हें खबरूच नाशिल्लें. भारत, तूं जाणा, म्हज्या आजेच्या गांवांतलो आंगणवाडींतलो आदित्य दादा जो BLO आसा ताका हाचे बद्दल खूपच म्हायती आसा आनी तो सदांच लोकांक मतदाना बद्दल जागरूक करता.
हय हय, आमी ताच्यो कांय गजाली आयकुया आनी आमच्या आयकुप्यांक आयकुया. आदित्य दादा, राम राम. राम राम नंदू भैया, सकाळी फुडें हांगासो. कितें सांगो दादा, आमी आडखाळ्या म्हणटकूच तुमचे कडेन धांव मारतात. कितें जालें भैया, भलायकी बरी आसा न्हय? हय दादा, सगळें बरें आसा. फकत हे EVMतल्यान वोट घालपाची भानगड आसा ती आमकां समजली ना. आमी आंगठो लावपाक हुशार आसले, ते बॅलेट पेपर उखाल्लो की लायलो आंगठो, पडलें आमचें वोट. पण आतां वोट घालपाक येदें व्हडलें मशीन, ही बटनां बिटनां आमकां कळना रे बाबा. अरे भैया, इतलीशीच गजाल. EVMतल्यान वोट घालप सामकें सोंपें. फकत आपल्या आवडीच्या उमेदवाराचें चिन्ह सोदपाचें आनी ताच्या मुखाल्लें निळें बटन दामपाचें. एक बीप असो आवाज येतलो, मागीर सजमुपाचें तुमचें वोट पडलें. आनी मरे EVMाक लायिल्ल्या बॅलेट पेपराचेर सगळ्या उमेदवाराचीं नांवां आनी चिन्हां लायिल्लीं असतात, जाका लागून वोट घालप आनिकूय सोंपें जाता. दादा, तुवें म्हाज्या पोटाचें दुखूच गायब केलें मरे. आमकां खूब भंय दिसतालो वोट घालपाक. आतां तुमी इतले बरे भशेन समजायले, आमचो भंय ना जालो. तें कितें आसा न्हय, आमकां आमची वोट वगडोवपाचें ना. कितें म्हणटा? सारकें बरोबर तुजें नंदू भैया. एका एका वोटाक व्हड मोल आसा. वोट दिवपाक नक्की येयात. आनी हय, निळें बटन दामात, तें बी फकत एक फावट. बीप आवाजूय आयकयात. हय दादा, लक्षांत दवरता. निळें बटन येता दादा. राम राम. लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान. जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान. अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट. तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक. जब निकलोगे और दोगे अपना वोट. जब निकलोगे और दोगे अपना. आणि आता आमच्या आयकुप्यांचो सहभाग. मतदानाविशयी वा हे प्रक्रियेविशयी आमच्या आयकुप्यांनी आमकां धाडिल्ले गीत वा कविता वा संदेश आमी ह्या कार्यावळीन आस्पावीत करून घेतात. असोच एक संदेश आता ऐकूया. नमस्कार, मैं योगेश ठाकुर करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ. मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ. भारत के जन जन एक राष्ट्र निर्माता, लोकतंत्र की जननी भारत, शासन नागरिकों की अधिकार प्रदाता. आइए हम सब अपने हाथों से बनाए राष्ट्र के भाग्य विधाता. शासन के विभिन्न स्वरूपों में सबसे अनुपम लोकतंत्र प्रणाली, जिसमें है देश के दूरस्थ कोने में रहने वाले नागरिक की भागीदारी. आइए हम सब अपने हाथों से बढ़ाए अपने राष्ट्र की खुशहाली. लोकतंत्र में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है शासन. जन जन की ताकत से ही विश्व भर में गूंजेगा सशक्त भारत का प्रेरक भाषण. भारत के नागरिक अपने मताधिकार की ताकत से रच रहे राष्ट्र की समृद्धि की कविता. हमारी धरती पर अनवरत बहती रहे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की सरिता. आइए हम सब अपने मतदान की शक्ति से और सुदृढ़ करें इस गौरवशाली राष्ट्र की अस्मिता. वाह, कितली सोबीत उतरां. इश्टानो, तुम्ही लेगीत अशाच तरेन आमच्या कार्यावळीन सहभागी जावपाक शकतात. हय, ते खातीर तुमच्या आवाजांत एखादें गीत, कवन वा लघुकथा रिकॉर्ड करून आमकां मुजरत धाडात. आमचो नंबर याद दवरचो: 9999031950. आयकुप्यानो, आमच्या गिन्यान जर कोणाचे उपेगाक आयले जाल्यार ताच्यान व्हड सूख ना. देखून मतदाना खातीर आमी फक्त लोकांक जागरूकच न्हय, जाल्यार तांचे प्रस्न सुटावे करपाक यत्नय बी करूंक जाय. तर येयात ऐकूया कितें म्हणटात आमच्या सेलिब्रिटी आयकॉन. नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शुक्ला. आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे ज़रूर जानते हैं, राइटर के तौर पे भी जानते हैं, एक फिल्म कलाकार के तौर पे जानते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी जानते ही होंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं भारत का वासी हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ. तो जब मैं अपने देश की खासियतें सोचता हूँ तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है लोकतंत्र का.
लोकतंत्र इस बात को तय करता है कि इस देश के नागरिकों की जो आजादी है वो हमेशा बनी रहे। लोकतंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपनी सरकार खुद तय कर सके, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है मतदान। जब मतदान होता है तब हमारी आवाज जो है वो गूंजती है और उससे तय होता है कि सरकारें कौन सी बनेंगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये न सिर्फ हमारी आवाज है, न सिर्फ हमारी आज़ादी है, बल्कि हमारी आज़ादी को सेफगार्ड करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम मतदान जब हो तो अपने मत का दान जरूर करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मतदान हो प्लीज जाइए और वोटिंग करिए। तो बस मैंने अपने मन की बात कह दी है, अब मैं चलता हूं और मतदाता जंक्शन के जरिए अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। वा वा, आमचे सेलिब्रिटी आयकॉन हांणी दिल्ली माहिती खऱ्यांनीच मोलादी। हां, तशीच अदीक माहिती जाणा जावपाक आयकुया EVM व्हीव्हीपॅट विशीं वरिष्ठ उपवेंचणूक आयुक्त श्री नितेश व्यास कितें म्हणटात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM कहते हैं, वो वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। EVM का इस्तेमाल पहली बार केरल के 70 नंबर की विधानसभा परूर में वर्ष 1982 में किया गया था। EVM को बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, यह बैटरी से चलती है। ECI द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक EVM में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करती है कि उनके द्वारा दिया गया वोट उनके इरादे के अनुसार ही रिकॉर्ड हुए हैं। जब एक वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित हो जाती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक होता है, और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से उसे देख सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड स्लिप अपने आप कट जाती है और वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। मतदाता उसे देखकर यह संतुष्ट हो सकता है कि यह वोट उनके द्वारा दिया गया वोट के अनुसार ही है। यह पावर पैक बैटरी से चलता है। वीवीपैट को पहली बार 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के 51 नंबर की विधानसभा नॉक्सेन में उपचुनाव में उपयोग किया गया था। EVM तथा वीवीपैट के द्वारा चुनाव प्रणाली सरल, सुगम, पारदर्शी और त्रुटिहीन हो गई। तर इश्टानो, आता वेळ आयला आमच्या आयच्या प्रश्नाचो। हां, ताचे पयलीं आमी तुमकां सांगूंक सोदतात फाटल्या आठवड्यान विचारिल्ल्या प्रश्नाची बरोबर जाप, आनी आमकां ती कोणे धाडल्या। फाटल्या एपिसोडांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची योग्य जाप ई एपिक म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्ड। बरोबर जाप दिवपी आयकुप्याचें नांव राजेश पुष्करना, उदयपूर, राजस्थान। तुमकां मनाक आज आसान परवी। आणि आमचो आयचो प्रश्न आसा, 1982 चे वेंचणुकेंत खंयच्या राज्यांत EVMचो वापर पयले फावट जाल्लो? प्रश्न परत एकदा, 1982च्या वेंचणुकेंत खंयच्या राज्यांत EVMचो वापर पयले फावट जाल्लो? तुम्ही तुमच्यो जापो आमकां व्हॉट्सॲप करू शकतात। आमचो व्हॉट्सॲप नंबर आसा 9999031950। तुमच्यो जापो आमकां सोमारा मेरेन मेळूंक जाय। तुमची जाप धाडटना यादीन तुमचो नामो आनी मोबायल नंबरूय आमकां धाडात। ताचे वयल्यान आमी तुमच्या लागीं संपर्क करूंक शकतले। बरें, तर फुडल्या एपिसोडात आनी परतून मेळटले काय नव्या माहिती सहित। तो मेरेन आमचो निरोप घेयात। नमस्कार। एकामेकाक मेळटले, लोक मेळटले, वोट घडटली, लोकशायेची सिस्टम, लोकशायेची सिस्टम। मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन, सोबीत नवे कनेक्शन। मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन। तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी।